देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार। लोक देव टेंपलांक पळोवन ताचे सजवणीचेर आनी आंगवण्याच्या देण्यांचेर भासाभास करता। तांकां आयकून जाल्या उपरांत जेजू म्हणटा, तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातर उबो उरचो ना। तसले दीस येतले, ते सामके मोडून उडयतले। मनशांक पयले जिवे उरूंक साद्या वस्तूंची गरज लागता, जेवण, आळाशिरो आनी न्हेसोवन। हे सगळे मेळ्ळे उपरांत आनीक आशा लागता आनी मनीस लोभान बुडटा। पूण तो पळोवंक विसरता की एका दिसा ताचें जिवीत काबार जातलें म्हूण, आनी ज्यो वस्तू तो आशेतलो त्यो मोवत्याचोय न्हय असलो म्हूण। सासणाक तोखतल्या वस्तूंचेर आमचें मन लावूंक जेजू आमकां उत्तेजन दिता। जें कितें मोगाचें तें सोदूंक आपयता। तोखता तसलें मेळूंक आमी वावरूंक जाय। दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार जेवणाचो विबार करचे येवजी आमी गरिबांक वांटूंक फावो। खूब मोलाची न्हेसोवन विकती घेवचे परस कोणाक न्हेसूंक ना तांकां दिल्यार बरें। मनशांचे नश्टे वागणुकेन आमी आमचोच नाश करूंक न्हय, पूण जेजून केल्ले भाशेन एकामेकाक मोग वांटचो। प्रार्थुया। मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसर खुशाल राव, भरवशान राव।